नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया कॉर्नफ्लेक्स चिकन फ्राय। हे हांवें अर्द किल चिकन घेतलां। चिकन घेता आसतना बोनलेस घेतलां। ताज्यो हांवें अश्यो बारीक फोडी करून घेतल्या। फोडी करता आसतना तुमकां जाय जाल्यार तुमी मोठ्यो फोडी दवरल्यार जाता। चिकन उदकान बरें धुवन घेतलां। तातूंत घालता चवी पुरतें मीठ, 1 चमचो आले लसणीची पेस्ट घालता, पाव चमचो हळदीची पावडर, अर्ध चमचो मिरचीची पावडर, अर्ध चमचो मिरयाची पावडर, अर्ध्या लिंबाचो रस घालता। मिक्स करून घेऊया। मसालो चिकनाक लावन चिकन आमी मॅरिनेट जावपा खातीर दवरुया। चिकन हांवें मॅरिनेट करपाक दवरल्या 1 वर जाले। ही हांवें 2 तांतयां घेतल्या। तातूंत थोडेशें मीठ घालता, पाव चमचो मिरयाची पावडर घालता, मिक्स करून घेऊया। 2 चमचे मैद्याचे पीठ घेतला, 1 चमचो कॉर्नफ्लोअर घेतला, चिमूटभर मीठ घालता, पाव चमचो मिरचीची पावडर घालता, मिक्स करून घेऊया। हे हांवें कॉर्नफ्लेक्स घेतला, अशें करून बारीक करून घेतल्या। चिकनाच्या फोडींक असो मैदा आनी कॉर्नफ्लोअर लावन घेवपाक जाय। ह्यो फोडी आमकां तांतयान अश्यो बुडोवन घेवपाक जाय। हाजेर आमकां कॉर्नफ्लेक्स लावन घेवपाक जाय। अशें आमकां कॉर्नफ्लेक्स लावन घेवपाक जाय। पळयात, अशें आमकां कॉर्नफ्लेक्स लावन घेवपाक जाय। आतां आमी चिकन फ्राय करपाक घेवया। ताज्या खातीर गॅसार कायलीन तेल घालून तेल तापत दवरलां। गॅसाची फ्लेम मिडियम दवरल्या। चिकन आमी फ्राय करपाक घालुया। गॅसाची फ्लेम मोठी करपाक जायना, चिकन भितर पर्यंत बरें फ्राय जावपाक जाय। चिकन परतून घेऊया। अशी दोन्ही वाटल्यान बरें फ्राय करून घेवपाक जाय। पळयात, बरी फ्राय करून जाली। हांव काढून घेता। कॉर्नफ्लेक्स चिकन फ्राय खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरें करूं।